बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावे. हृदयच्या बाबा म्हणिनो आम्ही एकटे जाल्यार माडयेचेर आशिर्वाद घालू आणि माडयेचेर आशिर्वाद घालून आमी आमचे परबेक तयारी करता. 9 दिसांची तयारी आमी करतले. देवाचे उतर वांटो घेतले आणि तशेंच मिसाचे बेटेन वांटो घेतले आणि हे तयारे वरवीं व्हडा दोबाज्यान परब समोर उमतले. जेजूची आप परगोटणेची परब. जेजू आख्या संवसाराक परगोट जालो. एका नोखेत्रा वरवीं विद्वानांनी ताका वळखलो, नमस्कार केलो, पांयां पडले आनी वचून ताची बरी खबर परगोटली आनी ताचे बरे खबरेचे गोवाय जाले. आमकां हेंच करूंक त्या माडये वरवीं आनी ह्या नोवेना वरवीं जेजूचे गोवाय आमी जावं तीर आनी गोठाय आमकां मागुया. स्वर्गीच्या बापा, ह्या माडयेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी पवित्र कर आनी ह्या वरवीं आमची भक्ती तुका मानता तसली जावं आनी हे भक्ती वरवीं आमी भावपणान मोगान आनी जेजूचे आप परगोटणेचे जिवितान वांटो घेवंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगोटूंक आनी गोवाय दिवंक आमकां आयती कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. नमस्कार कोरा हे नमस्कार कोराचो प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुमी एका नोखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेमोन मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोमे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय.